नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचे ओंकार. खबरो विस्तारान. ओंकार हत्तीपासून थळाव्यांनी सादूर रावचे, सरकारानूय बेगोबेग उपाय काडचे, जांचे लुकसाण जाला तांकां सरकारान मदत करची म्हूण पेडणेचो आदलो आमदार बाबू असगांवकर पेडण्यां पावलो. जाल्यार थळाव्यांची बागायती माड्डयत ओंकार तामोशेच्या उग्या पावलो म्हूण थळावो सांगता. ओंकार हत्याक धरपाक दसऱ्या उपरांत मोहीम सुरू जातली म्हूण राना मंत्री उलयल्लो. ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्नमेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळून आयला. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा असल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळे कडेन डिप्लॉय प्लस एंड थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तेंकां ऑलरेडी मिनिस्टरान ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर, ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडले फॉलोअप करपाक, तांकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्नमेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान तांकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून, पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा. पळय 2005 हांव जेन्ना हांगा आमदार जाल्लो असोच इशू तेन्ना आसलेलो जो आयला त्याच प्रमाणे तोय आयिल्लो. पण येदो व्हडली रिस्क आहा ही, ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आहा आनी ताका आबूजय करप, ताका आसा तसो त्याच्या जाग्यार धाडपा खातीर आमच्या ह्या सरकारान प्रयत्न करता. आतां हे जे येता जो ओंकार जो आयला ताणें लुकसाण भरपूर केल्लें, ती लुकसाणाची भरपाई एकान एक डबल नी टिबल दिवपाची, हेजे भितर गव्हर्नमेंटान लक्ष घालपाक जाय. फॉरेस्ट सेफ स्टेटमेंट दीत आहा तशें जायना, फोर्स घालपा पडटलो दोनूय गव्हर्नमेंट कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राच्या गव्हर्नमेंटाक घेवपा पडटलो. आमी असोच धरून सगळ्या गव्हर्नमेंट म्हणजे जे महाराष्ट्राचे गव्हर्नमेंट कर्नाटकाचे गव्हर्नमेंटाक आमी विश्वासान घेवन सगळ्यांनी टीम एक व्हडली तयार करून. नमस्कार. तो हत्ती तामोशा शेतान इतके 7 दीस ठाण मारून रावल्लो, तो राती ते व्हाळ क्रॉस करून आमच्या हायवे सायडीक जी बागायती आसा आमची गवंडी आणि शिरोडकर कुटुंबियांची जी बागायती आसा त्या बागायतीत नासधूस करून गेला राती कडेन. आणि तो राती केन्ना तरी ही न्हंय क्रॉस कडशी क्रॉस करून उगियां पोचलेलो आसा. उगियां का अजून व्हिडिओ उगियाचो काय काडूंक मेळना, पूण उगियां गेला तो न्हंय क्रॉस करून, तेजे मार्क दिसता. राती कडेन तो ह्या आमच्या बागायतीन सगळे कवाते केळी सपाट केल्ले आसा. बीजेपीचो दक्षिण गोंय खासदार विर्यात आनी आपाचो आमदार वेंझीचेर केस. रामा काणकोणकाराचे तेक्याक केल्ल्या आंदोलना वेळार बीजेपीचे कचेरेन घुसखोरी केली म्हूण युवा बीजेपीन केस घाल्या. सीसीटीव्ही पळोवन आमी केस घाल्या म्हूण युवा मोर्चाचो अध्यक्ष तुषार केळकार सांगता. आमी निंदा करता जी आमचे एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर बाईचेर जो असॉल्ट जालो तेजे आमी बीजेवायएम म्हणून आमी सगळे निंदा करता अँड वी विश हिम स्पिडी रिकवरी. आणि आमी गोवा पुलिसा कडेन मागता की तेंच्यांनी लवकरात लवकर त्याच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचो कन्क्लुजनार वचचे आणि कोण जे भितर आसात तांकां तेणी शिक्षा दिवची. अनादर इन्सिडेंट हॅपन ड्युरिंग द प्रोटेस्ट आणि एक नवो ट्रेंड पॉलिटिकल पार्टीच्या आणि स्पेशली इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी एक नवो ट्रेंड सुरू केला जो म्हणजे प्रोटेस्ट एका जाग्यार जाल्लो आणि तो प्रोटेस्ट घेऊन लोकांक इन्स्टिगेट करून लोकांचो हेल्प घेऊन स्वता एका पॉलिटिकल पार्टीच्या ऑफिस ट्रेसपास केले. त्या ऑफिसान 2-3 स्टाफ आशिल्ले, एक महिला स्टाफ आशिल्ली, 2 आमचे आनी स्टाफ आशिल्ले, आमचे सिनियर लिडर कोण नाशिल्ले. आणि थंय वचून त्यांनी जो धुमाकूळ घातलो, दारां धाडयली, आमच्या लिडरांक भिकुड्डे म्हटले. ह्या संदर्भान आमी आयज ही कंप्लेंट फायल करपाक गेल्ले. सो आय वॉन्ट टू टेल द यूथ ऑफ गोवा दिस बोथ टॉपिक्स आर डिफरंट. वी आर विथ द रामाबाई बट वी कंडेम दिस ट्रेसपासिंग ऑफ ऑपोजिशन लिडर्स. जो आमी आता कंप्लेंट फायल केल्ली आसा तेज्या भितर क्रिमिनल ट्रेसपास आसतलो, हाऊस ट्रेसपास म्हणजे ऑफिस ट्रेसपास आसतलो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन आसतले, मिसचीफ कॉज डॅमेज आसतली, रॉंगफुल कन्फायनमेंट आसतले, अनलॉफुल असेंब्ली जी आसतली आणि जेस्चर ऑफ सम डिस्टर्बिंग द प्रायव्हसी ऑफ अ वुमन स्टाफ. तांकां अर्देवर भितर दार बंद करून रावचे पडले. ह्या संदर्भात आम्ही ही केस फाईल केली आसा. आम्ही ही केल्ली आसा ती
आमचो जो आम आदमी पार्टीचो MLA आसा आणि साऊथ गोवा MP दोघांचेर दोगूच जाण गेल्ले थंयसर. हय आमकां मेनली हेंचेर आमी केला बिकॉज ते आमकां कॅमेरान दिसता. गोंय विधानसभेच्या सभापती खातीर आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरलो. 25 सप्टेंबराक वेंचणूक विरोधकांच्या वटेन आमदार एल्टन डिकोस्तान अर्ज भरला. गणेश म्हणटा पक्षान दिल्ली जबाबदारी सांबाळटा. ताणें GTDC सोडली. गणेशाक BJP मोगो अपक्षांचो तेंको. अपोजिशन आसतले तुमच्याकडे आज तुम्ही नॉमिनेशन फायल केलं स्पीकर ऑलरेडी त्यांचे कॅन्डिडेटाचे नॉमिनेशन आसा फायल केलें. म्हणजे प्रयत्न आसतले तांकां कन्विन्स करपाचे, रिक्वेस्ट करपाचे की जो पोस्ट पळय नॉमिनेशन मी फायल सगळें केलें पूण सगळ्यांनी सपोर्ट करून करचो अशें म्हजें मत आसा. मागीर आज तो लोकांक बरें पडटा. थँक्यू सर. मागीर खात्री आसा की आमी परत एकदा आमचे मेजॉरिटी आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले. परवा इलेक्शन्स आसा. आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले. आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड आसल्या कारणान नवीन स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचे अभिनंदन करता. GST 2.0 सोमारच्यान चालीक. नव्या GSTचो फायदो लोकांक जाता हाची खात्री करचे खातीर कमर्शियल टॅक्स खात्याच्यो टीमी रिटेल आउटलेट आनी आस्थापनांनी वचून स्वता पळयतात. ते विशीं सर्क्युलर आयुक्तान काडला. नवो दर लागू करूं ना जाल्यार कारवाय जातली. नव्या GST विशीं गोंयभर कार्यावळी जातल्यो. एडिशनल टॅक्स कमिशनर विशांत गावणेकर प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमचे कमिशनर SS गिल सरान काल सगळ्या ऑफिसरांची मिटींग घेतलेली डिपार्टमेंटाच्या आणि ट्रेड सर्क्युलरी इशू केला आणि सगळ्यांक प्रोसिजर एक्सप्लेन करून सांगला की प्रत्येक आमचे 8 वार्ड ऑफिसां आसा गोंयान. 4 नॉर्थ गोवा, 4 साऊथ गोवा. वार्ड ऑफिसांतल्यान तांकां एरिया वांटून दिले वता आणि जे व्हडले रिटेलर्स आसा तांच्या रिटेलिंग शॉपान ते विजीट करतले आणि शेल्फाचे ज्यो वस्तू आमी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा, ज्यो वस्तूचो GST 18% वयल्यान एकतर 5% जाला, थोड्या केसींनी नील जाला, तो 12%चो 5%क गेला. सो हातून जो वस्तूचेर मॅक्झिमम रिटेल प्रायस म्हणून जो आसता ताज्या पेक्षा खंयच्याय कमी दरान ती ताज्यान वस्तू विकूं येता. आनी आमी वस्तू आयडेंटिफाय केल्या जी एखादी वस्तू आतां जिका 18% GST रेट आशिल्लो जाल्यार हो जो मॅक्झिमम रिटेल प्रायस थरयल्लो वता तातूंत 18% GST हिशोबाक धरून तो थरयल्लो आसता. सो समजा हे GST रिफॉर्म्स नाशिल्ले जाल्यार ते MRP प्रमाणे कलेक्ट करतले आशिल्ले. ताजो 18% GST तो भरतलो आशिल्लो सरकाराक. आतां सरकाराक भरतना तो 5% भरतलो. म्हणटकच त्या प्रमाणे आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसा की ताणें तो जितलो ताजो टॅक्स कमी जाला तितलोच पयशे ताणें MRP पेक्षा कमी दरान ताणें लोकांक विकूंक जाय. थंय बाबा अशें हे देविल्ल्या आयटमाचो जर ताका तो MRP पोन्ने MRPकच विकता जाल्यार ताणें आमकां कंप्लेन करपाची. वी वील टेक एक्शन. पूण ती परिस्थिती येवची ना कित्याक आमचे ऑलरेडी सगळे ऑफिशियल्स सगळे मेजर रिटेलर शॉपांनी विजिट्स करता. कालूय थोड्यो विजिट्स केल्ल्यो आसा आनी अशें दिसून आयलां की ते लेस MRPक विकतात. ओके. आनी जर समजा कोण असो करता जाल्यार एक्शन म्हणून कितें जातलें? एक्शन म्हणजे आमच्या GST कायद्यान सेक्शन 171 आसा जातून ताका जबाबदारी आसा, कायदेशीर जबाबदारी. जेन्ना एखादो GSTचो रेट देंवता जाल्यार ते प्रॉफिटियरींग तो करूं शकना, आपल्या बोल्सान घालूं शकना. ताणें तें लास्ट कंज्युमरा मेरेन पास करपाक जाय. जर ताणें केलें ना जाल्यार तें GST कायद्याचो भंग जाता आनी त्या प्रमाणे आमी ताजो एसेसमेंट करून जितले पयशे ताणें जे दवरल्या ते आमी ताका विथ पेनल्टी इंट्रस्ट आमी रिकवर करतात. गोंयान फूल गोंयान वार्ड लेवलाचेर प्रत्येक वार्डान एक असो प्रोग्राम थरयला 25, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख पर्यंत गोंयान सगळ्या गोंयान उरलेल्या 8 अवेरनेस कॅम्प जातले. लोकांक नव्या GSTचो फायदो जाता हाची खात्री करचे खातीर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक रिटेल दुकानांक भेट दिवपाचे आदेश दिल्ले. ते प्रमाण अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या सुवातांनी दुकानांक भेटी दिल्यात. आतां मेरेन खंयच उल्लंघन जाल्ल्याचें दिसून आयिल्लें ना. पणजे शारांत 19 दुकानां, पेडण्यां 7 दुकानां, दिवचले 12 दुकानां, म्हापशां 11 दुकानां, मडगांवां 30 दुकानां, फोंडा 14 दुकानां, कुडचडे 9 दुकानां आनी वास्को 15 दुकानांचेर अधिकाऱ्यांनी
भेट दिल्ली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सरकारान IIT कित्याक जाय ते स्पश्ट करचे. पर्रीकाराच्या मोगान सरकार हाडूंक सोदता जाल्यार पर्रीकाराक आनीकूय खूब कितें दिसताले. कोळसो नाका आशिल्लो, सरकार तो हाडूंक सुटला. विजय कोडार उलयलो. सरकार लोकांचे पोटार येता. विजय कोडार IITच्या सुवातेर पळोवणेक पावलो. IIT येवन कितें गोंयाक फायदो जातलो हें सरकारान कन्विन्स करपाक जाय. चवथो गांव हो, हाजे पयलीं 3 गांवांनी ओपोज केले. गांवाच्यो जमनी ज्यो गोंयच्यो जमनी आहा स्थानीक मनशाच्यो मूळ गोंयकाराच्यो ह्यो जमनी खावपाक फक्त हो पक्ष फुडें सरता. हें क्लियर धरूंक जाय आनी BJPच्या आमदाराक उडोवंक जाय. तो कोणूय आसूं, आमदार असो लिपून भितर रावंक शकना. BJPच्या आमदारांक फुडले खेपे उडोवपाक फुडें सरूंकूच जाय. तुमी म्हणटाले हांव राजकारण करपाक येता, हांव राजकारणीच. सो हिडन हँड काय ना, गांवचे ओन हँड्स आहात हांगा. आनी नॅशनल इंट्रस्ट कितें? वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट? मेळावले नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो, कोटाळले मळकर्ण्या नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो, लोलया काणकोण नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. सो नॅशनल इंट्रस्ट फक्त कोडारूच कसो आयलो? मनोहर पर्रीकार IIT नाशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकाराक दिसतालें बरें आहा कित्याक तो IIT आशिल्लो म्हणून. आतां तो काय ना न्ही. आनी मनोहर पर्रीकाराक खूब गोश्टी दिसताल्यो त्यो हे सरकाराक दिसना, उलटें दिसता. तो म्हणटालो कोळसो नाका, तो म्हणटालो डबल ट्रॅकिंग नाका, हांकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटा. हे म्हणटा कोळसो जाय, खाया आनी मरा म्हणून गोंयकार. सो अशें पर्रीकाराच्या मोगान IIT जर हाडटा जाल्यार पर्रीकार गेलो. आतां IIT हाडपाची गरज ना अशें कोणें फोर्स करना. IITन खंय गोंयकार आहा रे, सोदचो पडटा तें हें घेवन मायक्रोस्कोपान. आमी पयर हें काडलां मरे, जॉब लिस्ट काडलां. मुखेलमंत्र्याचो भावजी आहा पळय ताका पसून सांग विचार तूं. तो म्हणटलो कांय फायदो जालो ना म्हणून. कोण ना थंय गोंयकार? खंय NIT कोण आहा? सो प्रोजेक्ट खंयचोय हाडटा तातूंत स्थानीक मनशाक जर फायदो ना जाल्यार त्या मनशान कित्याक अलाव करप तो प्रोजेक्ट? माजोड्ड्या रेड्याच्या हल्ल्यान एकलो सोंपलो. 3 पुलिसांनी अटक केल्यात. 5 जाणांचेर केस रजिस्टर केल्या. 3 जखमी. माजोड्डा खंय धिऱ्यो करपाचो प्लान आशिल्लो, मात तयारी चालू आसतनाच रेड्याचो हल्लो. तपास चल्ला म्हूण SP उलयता. माजोड्डेच्या गांवान एका जाग्यार धिऱ्यो जाल्यो आनी हे धिऱ्यो बुडोवपाक जायतो लोक हाजीर आसलो. तेन्ना एका रेडो चंदू आनी गॉडफादर हाचे मदें हें गॅर जालें. गॅर सोंपलें आनी हो चंदू रेडो धांवन फुडें गेलो. ताका धरपाक म्हूण राजेश निश्टोणी हो 42 वर्सांचो दादलो गिरदोरी रावतालो, तो ताका धरून गेलो. तेन्ना रेड्यान ताका एटॅक केलें आनी सिंग मारलें आनी ताका जखमी करून उडयलो. ते उपरांत ताका मडगांवच्या हॉस्पिटलान हाडलो पूण ताका मरण आयलें. कोलवा पुलिसांनी हे धिऱ्यो ऑर्गनायज केलो म्हूण 5 जाणांचेर केस रजिस्टर केल्या. कोलवा पुलिसाची फुडली चवकशी हे ज्यो धिऱ्यो जाल्यो हाचे केसीन ताची इन्क्वायरी चालू आसा. हम लोगों को मॉर्निंग में हॉस्पिटल से कॉल आया था कि एक बंदा इंजर्ड है और ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई. जब उसके फर्दर इंक्वायरी की गई तो पता चला कि एक बुल फाइट होने वाली थी जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ. पर बाद में ये भी पता चला कि बुल फाइट एक्चुअली में नहीं हुई, बट इन द प्रिपरेशन ऑफ द बुल फाइट ये इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बंदा इंजर्ड हुआ जिसकी बाद में ट्रीटमेंट के टाइम पर मौत हो गई. बाकी के 3 लोग और इंजर्ड हैं पर दे आर आउट ऑफ डेंजर. तो इसमें हमने एक FIR रजिस्टर की है जिसमें अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था गोंयान विस्तार करूंक सोदता जाल्यार आनीकूय जमीन घेवन दिवंक गोंय सरकार तयार. मुख्यमंत्री उलयला. आयुष हॉस्पिटलाच्या OPDन खंय दर दिसा 800 मायज दुयेंती आसतात. राज्यपालाच्या हस्तुकी रिसर्च सेंटराचे उक्तावण. द अय्या हैड आस्क्ड फॉर द लैंड. गोवा गवर्नमेंट से हम पहले उनको लैंड दे चुके हैं, लेकिन समझो भारत सरकार अभी भी एक्सपांशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोचेंगे. अय्या के लिए यानी जब आयुर्वेदा के लिए लोग आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गोवा इसके लिए भी आपको लैंड के बारे में सोचेंगे. मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ सिर्फ कि मुझे भी बड़ी गर्व की बात है क्योंकि आज यानी अय्या की OPD इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 800 पेशेंट पर डे. दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट ऑफ द अय्या और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल द डॉक्टर्स रिसर्चर्स वन हु आर प्रैक्टिसिंग इन द अय्या. 4 साल में इतनी बड़ी OPD नहीं हो सकती है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यूर डेडिकेशन एंड यूर रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिस
इट इज अय्या की जो हो रही है, इसीलिए इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। दशक में आयुष का ढांचा व्यापक रूप से मजबूत हुआ है और आज यदि कोई पूछे कि मैंने कम से कम 10-11 मंत्रालयों में काम किया और कोई मुझे पूछे कि इस वक्त का जो मंत्रालय में आपने काम किया कौन सा मंत्रालय आपको अच्छा लगा, तो मैं निश्चित तौर से पूछूंगा ये आयुष मंत्रालय का, क्योंकि यह मंत्रालय सिर्फ भवनों और परियोजना का नाम नहीं है, यह एक सभी के हृदय की एक धड़कन है। पिसुल्लेच्या सरकारी माध्यमिक शाळेचो हेडमास्टर उल्हास गावकराची बदली केली म्हणून भुरग्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो। आमी बदली आड ना, मात हे शिक्षणीक वर्सा खातीर तरी तो हेडमास्टर ते शाळेन आसचो। आमी शिक्षण खात्या मुखार वचून बसूंक तयार म्हणून पालक आक्रमक। थंयच्या सरपंचान मध्यस्थीचे उतर दिल्या उपरांत वातावरण थंड जालें। मोर्चा विचार करू नका, कित्याक तुम्ही अजून भुरगे आसा, तुम्ही शिकपाचे दीस तुमचे, तेन्ना जे कितें जातले ते तुमचे बरे जातले। आणि तुम्ही जे म्हाका सांगल्यात की ह्या सराक घेवन एक म्हयनो तरी हांगा दवरा, ही तुमची रिक्वेस्ट हांव आमचे मॅडमीक जावं बाबाक तांकां सांगता, तुमची रिक्वेस्ट की एक म्हयनो तरी दवरा म्हणटा। दुसरी गजाल, तुम्ही जे हे करतात हे आंदोलनां, ती अजून तुम्ही खूप भुरगे आसात, आंदोलनां करपाकूच जाय, पूण आपल्या रायटाक लागून तुम्ही सारखे आसात तुमच्या जाग्यार, पूण तुमचे हे वय न्हू, हे वय तुमचे शिकपाचें, तेन्ना तुम्ही शिका बरें। तुमकां तुम्ही दुसरे पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी परमनंट टिचर मागलो म्हाज्या कडेन की 6 दीस आमकां एकूच टिचर हेडमास्टर हाडून दी म्हणून, ती तुमची रिक्वेस्ट हांव आमचे मॅडमीक सांगता, दिव्या मॅडमीक, आनी खंय तरी तितून तडजोड रस्तो काडपाक जाय। अशे मोर्चा जे बाकीच्यो गजाली करून हितून सक्सेस जावपाचें ना। हितून कितें आसा, तुमच्या जिवाकूच त्रास, तुम्ही भुरगे आसात, तुमच्या शिक्षणाचेरूय परिणाम जातलो। ते पळय आतां टिचर भितर आसा, तुम्ही भायर आसा, पेरंट्स भायर आसा, हे बरोबर दिसना, पिक्चर बरें दिसना म्हाका हे। ताका लागून म्हाजी एक तुमकां रिक्वेस्ट आसा भुरग्यांक आनी पेरंट्साक, तुम्ही वयता म्हणटा एज्युकेशन डिपार्टमेंटात जरूर चला, म्हाज्या बद्दल काय ना, तुम्ही एप्लिकेशन मारला ते दाखयला म्हाका दिल्यात, पूण म्हाज्या बद्दल काय ना, तुम्ही चला, सोल्युशन येतले हेजेर। कशें आसा, तुम्ही भुरगे शांततेन पयलीं तुमच्या वर्गान चला, नाल्यार हेतून कितें जातलें, आमच्या गांवाचें नांव घाण जातलें, हितून गांव डॅमेज जातलो। कित्याक स्कुलांची भुरगीं तर मोर्चा काडूंक लागली जाल्यार आयज आमचें कशें जातलें। आमिर खान आणि सितारे जमीन पर फिल्मातले कलाकार ह्या वर्सा पर्पल फेस्टाक एक वेळ आसतले। बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाय खंय फॅमिली सयत पर्पल फेस्टाक आसतलो। मंत्री सुभाष फळदेसाय मिडिया कडेन उलयला। 9 ते 12 ऑक्टोबर गोंयांत वर्सुकी आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट जातलो, नेटान तयारी चल्ल्या। आमिर खानानी आमकां साधारण 2 तास दिले। आमी केन्नाच अशे म्हणजे जांची ख्याती इतकी आसा, एक सुपरस्टार आसूनय आपल्या घरान भितर ताणी आमच्या बरोबरीन सगळे म्हणजे वार्तालाप करता आसतना इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाची सगळी माहिती घेतली। जे सितारे जमीन पे पिक्चरांतले जे एक्टर्स आसात तांकां ताणी फोन करून आपले ऑफिसांतल्यान सगळ्यांक सांगलें की तुमी ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर जाता तितके वेळ सहभागी जावपाचे। ते मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणून खबर आसा, ते केन्नाच आपल्या खातीर बाकीच्या लोकांचो जे शेड्यूल आसा ते बिगडनात। ते म्हणपाक की आपल्याक वायट दिसता की सगळ्यांचो शेड्यूल मेंटेन जाल्लो आसा, तो शेड्यूल आपण बिगडोवच ना, पूण एखादे वेळ रिक्वेस्ट करून पळयतालो की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक एखादो दीस आपल्याक काडपाक मेळ्ळो जर जाय जाल्यार स्वताक भाग्यवान समजतलो, अशी ताची प्रतिक्रिया आशिल्ली। तर प्रत्येक कार्यक्रमा भितर ताणी सहभाग दाखयल्लो आसा। आमचे जे रेजिडेंट कमिशनर आसात ते पुराय म्हणजे फ्रॉम 9th to 12th ते पूर्ण वेळ हांगा ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर सहभागी जातले, म्हत्वाचे मार्गदर्शन करतले आणि तांच्याच कॉलॅबोरेशनांतल्यान आयज म्हाका दिसता की 25 ते 30 नेशन्स हातून भितर पार्टिसिपेट जातले। नॅशनल लेवला वयल्या मिडिया हावजांनी हो विशय घेवचो म्हणून साधारण ते 40 मिडिया हावजांचे प्रतिनिधी काल ताणें आपयले। एक दिसाचे सेन्सिटायझेशन प्रोग्रामूय केलो आणि इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा विशयी आमी महत्वाचे एक प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतले। म्हणजे कालचो दीस हो दिल्लीन भितर आमचो खूप सकारात्मक जालो। ताजे नंतर आमी आमचे JP नड्डा जे आदरणीय
आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे पी नड्डाजी हांचे कडेन आमची म्हत्वाची बैठक जाली इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान. बाकीचो जो सहयोग आमकां भारतीय जनता पार्टी कडच्यान आनी केंद्र सरकारा कडच्यान जाय वो आमी तांकां सांगले आसात आनी सादारण ते आमचे अर्द तास ताचेर चर्चाय जाली आनी जे पी नड्डाजींनी आमकां पूर्ण सहकार्य दिवपाचें मान्य केल्लें आसा. कारण जे पी नड्डाची जी मिसेस आसा मॅडम मल्लिका नड्डा ही अनेक दिव्यांग NGO चलयता आनीक स्पेशल ऑलिंपीक हातूंत भितर तिचो मोठो सहभाग आसा आनीक तांच्या NGOंतल्यान तांचें कार्य दिव्यांग क्षेत्रा भितर अत्यंत म्हत्वाचें आसा. सो जे पी नड्डाजींनी आमकां आमचें आमंत्रण स्विकारलेलें आसा आनीक निश्चितच ते आपल्या फॅमिलीच्या सकयट ह्या नॅशनल आमच्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक येवपाचें तांणी मान्य केल्लें आसा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.